सव्वे खेपेक लोकसभा वेंचणूक जिखिल्ल्या उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी मंगळारा वीज तशेंच अक्षय उर्जा राज्यमंत्र्याचो पदभार स्विकारलो। ह्या वेळार तांणी केंद्रीय वीज मंत्री तशेंच वीज मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली। ज्येष्ठ भाजपा फुडारी अमित शाह आणि मंगळारा मोदींच्या तिसऱ्या पर्वात सलग दुसऱ्या फावट केंद्रीय गृहमंत्र्याचो पदभार स्वीकारला। ह्या वेळार तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे उपकार मानले। प्रधानमंत्र्यांचे धोरण लक्षात घेऊन सुरक्षा उपक्रमांक आनीकूय घटमूट करून नवे नवे मार्ग आपणावपाचो यत्न आसतलो अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी ट्विटात म्हणलें। जगत प्रकाश नड्डा आणि मंगळारा केंद्रीय भलायकी मंत्र्याचो पदभार स्वीकारलो। मोदी सरकाराच्या पहिल्या पर्वात तांकां ह्या क्षेत्राचो पदभार दिल्लो। भलायकी क्षेत्रांत बरी उदरगत करपाचेर भर दितलो तशेंच गरजेच्यो सगळ्यो मुळाव्यो सुविधांचो आस्पाव करून सगळ्यांक बरी भलायकीची सेवा दिवपाचो पुराय यत्न आसतलो अशें जे.पी. नड्डा हांणी ह्या वेळार सांगलें। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 ते 4 दिसां खातीर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सयत पूर्व तशेंच पश्चिम भागांतल्या राज्यांनी खर उष्णतायेक लागून ऑरेंज अलर्ट जारी केला। एकेवटेन दक्षिण भारतात मॉन्सून दाखल जाल्लो आसतना उत्तर तशेंच मध्य भागांतल्या भारतीयांक खर उष्णतायेच्या रायचो तापमान सोंसचो पडटा। मजगतीं महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक तशेंच गोंयांत गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। उत्तर भारतात तशेंच मध्य भारतात हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा तेन्ना ह्याच फाटभुंयेर गरमी सोंसना म्हणून चडशे लोकांनी हिमाचल प्रदेशांत भोंवडेक वचपाक पसंती दिल्या। सध्या हिमाचल प्रदेशाच्या वेगवेगळ्या भागांनी भारतीय पर्यटकांची गर्दी जाल्ली दिसून येता। दर दिसाक 3000 परस चड पर्यटकांच्यो बशी मनाली पावतात अशें कळटा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आता नोकऱ्यांच्या क्षेत्रात नवे नवे संधी उपलब्ध करून दितले. हातून मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन आणि पीआरच्या भूमिकेचो आस्पाव आसा. तशेंच व्यवस्थापन मळावेल्यो नोकऱ्यो खासा करून भलायकी क्षेत्रांत लेगीत बरी उदरगत जातली. मजगती हातून हवामानात जावपी बदलाची म्हायती दिवपाचो यत्न आसतलो अशें कळटा. तंत्रगिन्यानाचें युग चालू आसा. मोबायल आनी इंटरनेट बँकिंगांतल्यान पयशांचे वेव्हार सेकंदा भितर जावपाक शकता. यूपीआयच्या मजतीन ऑनलायन पयशांचे वेव्हार आनीक सोपे जाल्यात. मात ऑनलायन पेमेंटाच्या मळार दर दिसा नवे बदल घडत आसा. सध्या ऑनलायन पेमेंट प्लॅटफॉर्म गुगल पेन महत्वाचो निर्णय घेतला. ऑनलायन वेव्हारा खातीर गुगल पे ॲप सुरक्षीत मानतात. पूण मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अमेरिकेत गुगल पे ॲप 4 जून 2024 सावन बंद केला. ऑनलायन पेमेंट आनीक सोपे करपा खातीर गुगलाचे यत्न हे सुरूच आसता. तेन्ना अमेरिकेतल्या गुगल कंपनी कडल्यान गुगल वॉलेटाचो प्रचार सुरू आसा. ह्याच कारणाक लागून अमेरिकेत गुगल पे बंद जाला अशें कळटा. मुळगांव वाठारांत परत एक फावट कोयराची समस्या भयानक जायत आसा. मुळगांवच्या तांबडो रस्तो वाठारांत लोकवस्ती तेंकून कोयराच्यो राशी तयार जाल्यात. आता पावसाच्या दिसांनी ह्या कोयराक लागून वाठारांत रोग पातळपाची शक्यताय आसा. ताका लागून कोयर उडोवप्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यान केल्या. धार्मिक भावना दुखयल्या संदर्भात श्रेया धारगळकराक जामीन मंजूर जालो. 10 जूनाक म्हापशा सत्र न्यायालयात सोमारा ही सुनावणी जाली. 50,000च्या हमीपत्राचेर श्रेयाक सशर्त जामीन दिलो. ह्यान फुडें ताका सोशल मिडियाचेर कसलेच भावनीक पोस्ट शेअर न करपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या. भारतीय विद्यापीठान आणि उच्च शिक्षण संस्थांनी वर्साक 2 फावट विद्यार्थ्यांक प्रवेश घेवपाक मेळटले अशी माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम जगदीश कुमार हांणी दिली. 2024-25 वर्सा शिक्षणीक सत्रांत 2 प्रवेश सायकली आसतल्यो. 1 जुलय आणि 2 जानेवारी-फेब्रुवारीत अशें अध्यक्ष एम जगदीश कुमार हांणी कळीत केला.
ऑक्टोबर 2024 मेरेन 3-4 खंड ब्लॉक सुरू करतले। हेर बाकीच्या खंड ब्लॉकांची पावणी फुडल्या वर्सा सुरू जातली। कांय खंड ब्लॉकां खातीर जुलयांत जनसुनावणी घेतले। शिरगांवचे लयराई देवळाचो वाठार खंड लिजांतल्यान भायर काडपाची सुचोवणी लीज होल्डराक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खंड खात्याच्या अधिकाऱ्यांची मंगळारा बसका घेतली। गोंय सरकाराक GMR कंपनी कडल्यान येणावळ येवपाची आशिल्ली ताका आतां डिसेंबर मेरेन येणावळ सूट दिवपाची सरकाराची तयारी सुरू आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केला। सरकाराच्या ह्या प्रकाराचो आमदार विजय सरदेसायान निशेध केलो। कॅबिनेट नोट तयार केल्ले तिवूय सुद्दां थर्ड पार्टी सवलत कबलात लेगीत अशा मुजतवाडीक परवानगी दिना अशें विजयाचें म्हणणें। उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशाप्रमाण राजधानी पणजेत सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचो अहवाल इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडाच्या मुखेल सरवेवस्थापक एदुआर्द पेरेरा हांणी उच्च न्यायालयाकडे सादर केला। पणजेतले 3.5 किलोमीटराचे काम पुराय जाला जाल्यार सांतिनेज 75% काम पुराय जाला जाल्यार 150 मिटराचे ताडमाड ते धाकट्या पुला मेरेनचे काम अजून चालू आसा। चालू आशिल्ली कामां पुराय करपा खातीर वेळ वाडोवन दिवचो हे खातीर स्मार्ट सिटीचे अधिकारी बुधवारा अर्ज सादर करतले। हे विशींची फुडली सुनावणी 18 तारखेक जातली। स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचाराक केंद्राचो आशीर्वाद आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला। गोवा फॉरवर्डा उपरांत आतां काँग्रेसीनूय स्मार्ट सिटीच्या विशयावेल्यान सरकाराक उजरावन काडले। मुख्य सचिवा सयत जायते जाण स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचारात घुसपल्ल्याचो आरोप काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कौठणकरान केलो। ताडमाळ देवळाकडलो वाठार 21 जूना पयलीं दुरुस्त करपाची मागणी भाजपाची आदली महिला मोर्चा अध्यक्ष शीतल नायकान केल्या। वडापुनाव लागीं पाविल्ल्यान हें काम जाता तितले बेगीन करचें अशें तिचें म्हणणें। वडापुनवे दिसा वडाची पुजा करपा खातीर मोठ्या संख्येन बायलां हांगा एकठांय येतात। ह्या दिसा तांची गैरसोय जावची न्ही अशें तिचें म्हणणें।
गोंयांत सध्या 60 दिसांची नुस्तेमारी बंदी आशिल्ल्या नुस्त्यांचो उणाव जाला। नुस्त्याचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्या भायर पावल्यात। मात पणजे नुस्तें मार्केटात सध्या बऱ्यापैकी गांवठी नुस्तें येवपाक लागला। त्या शिवाय केजींनी पोशिल्लें नुस्तें आनी फ्रीज करून दवरिल्लें नुस्तें हांगा उपलब्ध आसा। बांगडे सध्या 400 रुपया किलो आसा, जाल्यार हेर नुस्तें 400 ते 500 रुपया किलो आसा। फुटाण्याचें नुस्तें आनी मानशेचीं सुंगटां बाजारात मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात। पणजी महानगरपालिकेन फूड आनी एंटरटेनमेंट झोन उबारपाचो प्रस्ताव मांडलो। पाट्यार जावपी ह्या फूड आनी एंटरटेनमेंट झोनात 92 विक्रेत्यांक आस्पावन घेतले, अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरातान दिली। मंगळारा विक्रेत्यां वांगडा घेतिल्ले बसके उपरांत महापौर उलयतालो। मिरामारच्या शारदा मंदिर स्कुलाकडेन आशिल्ले फूटब्रिज केन्नाय कोसळूं येता। देखून विद्यार्थी आनी हेर लोकांची सुरक्षा विचारांत घेवन फूटब्रिज आमी काडटले, अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें। कोकण रेल्वेन 10 जून सावन मॉन्सून टायमटेबल 2024 लागू केला। प्रवाशांनी अशी दखल घेवन रेल्वे वेळांत जाल्ले बदल आपल्या लागच्या रेल्वे स्टेशनार वचून तपासचे, अशें कोकण रेल्वेचे सरवेवस्थापक बबन घाटके हांणी कळीत केलां। बाणावले जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर इंडिया आघाडीचो उमेदवार जोसेफ पिमेंटा हांणी मंगळारा आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस, अमित पालेकार, गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत आनी हेर हजर आशिल्ले। लोकसभा वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांत इंडिया आघाडीक सगळ्यांत चड मतांची आघाडी मेळिल्ली, तशेंच बाणावलेच्या जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मेळटली आनी इंडिया आघाडीचो उमेदवार जिखून येतलो, असो विश्वास विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी आमदार वेन्झी विएगस हांणी उक्तायलो।
राज्यांक अर्थीक मजत दिवपा खातीर आनी अर्थीक उदरगतीक चालना दिवपा खातीर अर्थ मंत्रालयान जून 2024 खातीर राज्यांक अतिरिक्त कर जारी करपाची घोशणा केल्या। जून म्हयन्यांत राज्यांक जारी केल्ली रक्कम वट्ट 1,39,750 कोटी रुपया आसा। राज्यांक तांच्या विकास प्रकल्पांक आनी भांडवल खर्चाक गती दिवपाक आनी आर्थीक साधनां दिवप हो ह्या निर्णयाचो हेत आसा। हालींच जाल्ले नीट 2024च्या परीक्षेत घोळ जाल्ल्यान NSUIन आनी नीट परीक्षा दिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी मंगळारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें। नीटाची परीक्षा परतून घेवपाची तांणी मागणी केली। तशेंच NSUIन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी खासदार श्रीपाद नायक हांकां ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांक न्याय दिवपा खातीर पत्र बरयलां। पुणे कदंबा बस स्टँडाचेर एका भिरांकू अपघातांत एकल्याक जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोटरसायकल पायलट ट्रेनीच्या पोना आयिल्ल्यान त्या पायलटाक जाग्यारूच मरण आयलें। हे संदर्भात रणजीत कुमार नागेंद्र प्रसाद ह्या बिहारच्या 20 वर्सां पिरायेच्या ट्रेन चालकाक फोंडे पुलिसांनी अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। मिरगाचो पावस सक्रिय जाल्ल्यान शेतकाऱ्यांनी शेतां रोवपाक सुरवात केल्या। दिवचल तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या भागात आतां नांगरणीच्या कामाक शेतकाऱ्यांनी नेट दिला। दुसरे वटेन पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान शेतकरी चिंतीत आसात। गोयच्या येरादारी पुलिसांनी 7 ते 9 जून अशे 3 दीस ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेत सुमार 150 जाणांची रातच्या वेळार कारवाय जाली। फाटल्या दिसांनी अपघातांचें प्रमाण बरेच वाडिल्लें आनी ह्या फाटभुंयेर येरादारी पुलिसांनी ही मोहीम राबयिल्ल्याचें कळटा।